गोंयांत साश्टी तिसवाडी आणि बार्देस तालुके सोडले जाल्यार हेर तालुक्यांनी शिवशाही म्हूण फर्मावळी जाल्ल्या शिवजयंतीच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो। ह्या वक्तव्या उपरांत आदलो आमदार आणि ज्येष्ठ साहित्यीक उदय भेंब्रे व्हिडिओ करून गोंयांत छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजवट नाशिल्ली म्हूण विधान केलें। ह्या विधाना उपरांत खेळ बोवाळ। बजरंग दळाचे वांगडी शुक्रार राती तांच्या घरा पावले, गेटीर रावन निदर्शनां। अरे लोक देवा सारखे पुजतात छत्रपती शिवाजी महाराजाक, तेवूय तू विसरलो? तू तेवूय विसरलो? छत्रपती शिवाजी महाराजांची लोकांची भावना आसा, ह्या खातीर तरी तू मातसो ओगी रावपाचो मरे। मजगती ह्या प्रकरणाचेर आदलो आमदार उदय भेंब्रेन आपली प्रतिक्रिया दिल्या। ना म्हणाले तू बायलो गेटी भायर आनी मागीर काळखांत राविल्ले कितलेशे लोक गेटी बगले आयले। म्हणटकच घडये तांणी चिंतिल्लें की हांव भायर सरतलो आनी मागीर गिरावो बिरावो कितेंय करपाचें, पूण हांव म्हणटो रावलो हांगाच आनी तुमकां म्हाका सांगपा आसतना सांगात। घोशणा जाल्यो शिवाजी महाराजकीचे आनीक भाशणां केली एक दोग जाणांनी। मागीर म्हाका मदीं प्रश्न विचारलो, म्हाका जापूय दिवंक दिना। आनी म्हळें एक तर तूं भाशण करता जाल्यार हांव आयकतां आनी तूं प्रश्न म्हाका विचारता जाल्यार इतली जाप आयकून घे, तेंय पासियेंस ना। मागीर तुवें असो बोवाळ घाले आनी गेले। तांचें म्हणणें अशें की तुका शिवाजीचें नांव घेवपाचो हक्क ना। ताका सांगलें हांवें बाबरे म्हळें हांव ह्या देशाचो एक नागरीक, संविधानान कॉन्स्टिट्युशनान म्हाका अधिकार हो दिला आनी शिवाजीक हांव ह्या देशाच्या इतिहासांतलो एक हिरो मानता। शिवाजीचें नांव घेवपाक म्हाका कोण अडोवंक शकता? तो अधिकार म्हण म्हाका कोणें दिवपाक गरज ना, तुवें दिवपाक गरज ना, दुसऱ्यांनी दिवपाक गरज ना। तो अधिकार म्हाका आसाच आनी हांवें सांगला तो इतिहास। मजगती ह्या विशयाचेर वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया आयल्यात। आमी सरकारा कडेन अपेक्षा करता की तांणी तांची कारवाय करची, तांकां अटक करचें आनी तरी जायना जाल्यार मागीर ताची फुडली कोर्स ऑफ एक्शन फाल्यां तुमकां निशेध सभेक कळटलें। ताजे बरोबर युक्तिवाद करचो, ही दादागिरी रातची करप एक सिनियर सिटीजनाच्या घरा आपले पॉलिटिकल प्रेशर वापरून ही चूक। आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी गोंयचे जनते कडेन मागता की गोंय म्हणटा गोंय आसपाक जाय। गोंय म्हणटा ते यूपी बिहार नाल्यार आनी खंय जावंक शकना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।